धर्मदूतांचो इतिहास ओवेसोर 24 वळी 1 ते 27. 5 दिसा उपरांत अननियास परम याज्ञीक कांय जाणट्यांक आनी तेर्तुळूस म्हणलेल्या कोण एका वकिलाक घेवन सेजारियाक गेलो. ते राजपाला मुखार गेले आनी पावलूचेर आड तांणी आपले आरोप मांडले. पावलूक भितर हाडलो आनी तेर्तुळुसान ताचेर आड ह्या उतरांनी गाराणें सुरू केलें. भोव श्रेश्ठ फेलिक्सा, तुका आनी तुज्या हुशार कारभाराक लागून निरंतर शांती आमी भोगूंक पावल्या आनी आमच्या राष्ट्रा खातीर केल्ल्यो खूब सुदारणयो त्यो तुज्याच दूरदर्शीपणाक लागून आमकां फावो जाल्यात. ह्या सोकटा पासत सदांच आनी सगळे कडेन आमी तुका भोव आभारी आसा. तुजो चड वेळ हांव काडूंक सोदिना आनी देखून म्हजीं दोनूच उतरां उपकार करून आयक म्हूण मागता. हो मनीस एक नश्टी पिडा म्हूण आमकां गोमून आयला. आख्या संवसारार शिंपडलेल्या सगळ्या जुदेवां मदें तो बोंडाय उपजयता आनी नाजरेतांच्या पंगडाचो तो मुखेल फुडारी. देव मंदीर पर्यंत भोसटावंक ताणें प्रयत्न केले तेन्ना ताका आमी धरलो. आमी आमचे समृती प्रमाणे ताची नीत करूंक सोदताल्यो, पूण लिसिया सरदार ह्या तोंट्यांत भितर सरलो आनी बोळान आमच्या हातांतलो ताका काडून घेतलो. तांचेर आरोप घालतात. तांणी तुजे मुखार येवंक जाय म्हूण ताणें हुकूम घालो. तूंच ताचे लागीं विचारशी जाल्यार आमच्या आरोपांत सोत आसा म्हूण तुका गोमतलें. जुदेवांनी तेर्तुसलाक पालव दिलो आनी हें सगळें खरें म्हूण सांगलें. राजपाला फेलिक्सा मुखार पावलू आपली राखण करता. पावलून उलोवन येता म्हूण राजपालान खुणां केली तेन्ना ताणें म्हणलें, खूब वर्सां थावन ह्या राष्ट्राचेर मनसुबीदाराचो अधिकार तूं चलयत आयलाय म्हूण हांव जाणो. देखून तुजे मुखार विस्वासान म्हजो खोटलो मांडटा. 12 दीस जावंक नात देवाक वचूंक हांव जेरुसल्याक गेल्लो आनी देव मंदिरांत ओ देवस्थानांनी ओ शारांत कोणाचेच कडेन वाद विवाद करतना ओ लोकांक कुबडायतना हांव तांकां सांपडोवंक ना. हें सगोट तुज्यान रुजू करूं येता. म्हजेर आतां थापतात त्या गुन्यांवांचे लेगून तुका पुरावो दिवंक ते शकनात. पूण एक मात खरें म्हाका सांगचें आसा. शास्त्राचेर विरोध पक्ष म्हूण ते सांगतात ते वाटेचो पाटलाव करून आमच्या पुर्वजांच्या देवाक हांव भोसतां. समृतींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी बरोवन दवरलेलें आसा तें सगळें हांव सोत मानतां आनी बऱ्या तशेंच वायट मनशांच्या पुनर्जिवनपण आसतलें म्हूण तांचे भाशेन हांव देवाचेर भरवंसो दवरतां. ह्या पासत देवा आनी मनशा मुखार सदांच नितळ अंतस्करणान भोवंक हांव भारी वावुरतां. आतां खूब वर्सांनी म्हजे पोरजेक धर्मदान दिवंक आनी योद्न भेटोवंक हांव आयिल्लो. हेंच हांव करतालों तेन्ना हांव तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. म्हजी शुद्धी हांवें केल्ली. म्हजे भोंवती कोण लोक नासलो आनी कसलोच गडबड जावंक नासलो. आजियाच्या प्रांतांतले कांय जुदेव थंय आसले. तांकां म्हजेर कितेंय आसलें जाल्यार तेच हांगा तुजे मुखार म्हजेर आरोप घालूंक आसचे आसले. हांव महाधर्मसभे मुखार आसलो तेन्ना म्हजे विशीं कसलो गुन्यांव तांकां मेळ्ळा जाल्यार हांगा हाजीर आसात तांणी सांगचें.
तांचे मदें आसलो तेन्ना बोब मारून हें मात हांवें म्हणलें. मेल्लीं मनशां पुनर्जीवन जातलीं म्हूण हांव सोतमानतां देखून आयज तुमी म्हजी न्हीद करतात. फेलिक्साक हे नवे वाटेची एकदम बरी वळख आसली. ताणें खोटलो स्थगीत केलो आनी म्हणलें, लिसियास सरदार हांगा येतूच हांव तुमचो खोटलो तपासतलों. पावलूक बंदखणींत दवरचो, पूण इल्ली सोत्या ताका दिवची आनी ताच्या इश्टांतल्या कोणाकूच ताची सेवा करूंक आडावचो न्हय म्हूण फेलिक्सान शोधपोतीक हुकूम घालो. पावलू फेलिक्सा आनी द्रुसिला मुखार. थोड्या दिसा उपरांत फेलिक्स आपले बायले द्रुसिलेच्या सांगाता आयलो. ती एक जुदेव बायल आसली. ताणें पावलूक आपोवंक लायलो आनी जेजू क्रिस्ताचेर भावार्था विशीं पावलू उलयलो तें ताणें आयकलें. पूण प्रमाणीक जिविताची चाल, आप दमावणी आनी येवची आसा ती जोडटी हांचे विशीं पावलू सांगतालो तें आयकून फेलिक्स भियेलो. ताणें म्हणलें, बरें, सद्याक पुरो, तुज्यान वचूं येता. म्हाका बरें दिसता तेन्ना हांव तुका नव्यान आपोवंक धाडटलों. त्याच बराबर पावलू आपणाक दुडूय दितालो म्हूण तो रावतालो आनी ह्याच खातीर सोबार पावटी तो ताका आपोवंक धाडतालो आनी ताचे लागीं गजाल करतालो. 2 वर्सां सोंपल्या उपरांत फेलिक्साचे सुवातेर पोर्शियस फेस्तूस आयलो. जुदेवांक मानूंक सोदतालो देखून ताणें पावलूक बंदखणींतूच दवरलो.